नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। डबल इंजिन सरकाराचो मोटरमन दिल्लीत, केंद्रान घेतिल्ले निर्णय गोंयांक घेवचे पडटात मानून विरोधकांचो आरोप। म्हादयचेर राजकारण करप इतलेंच विरोधकांचे काम। सर्वपक्षीय बसकेक कित्याक लायली ना हाजेरी, मुख्यमंत्र्यान काडलो विरोधकांचेर फोग। म्हादय प्रकरणाचेर फाल्यां जातली सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी उपरांत गोंयचे मंत्री घेतले केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याची भेट। म्हादय खातीर झुजपाची तृणमूल काँग्रेसीची तयारी। पक्ष जातपात कुशीक दवरून येतले एकठांय। सर्वोच्च न्यायालयाचो सरन्यायाधीश लायतलो पर्पल फेस्टाक हाजेरी। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। कुंकळ्ळेचे शेतकार करतात 60 वर्सां सावन पारंपरीक शेती, मात शेतकारां मेरेन आजून पावल्यो नात आधुनीक शेतीच्यो सरकारी येवजण्यो। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। स्वताच्या 28 आमदारांचे पुराय बहुमत आणि 75% परस चड स्थानिक स्वराज्य स्थानांचेर सत्ता अशी मजबूत स्थिती आसतना लेगीत गोंयचे भाजपा सरकार केंद्रीय भाजपाच्या दबावाक लागून तळाव्या जनतेच्या हिताचे निर्णय घेवपाक कमी पडटा काय कितें असो प्रश्न उपरासला। निर्णय केंद्रात जातात आणि मुख्यमंत्री ते अंमलात हाडटात असो आरोपय विरोधी पक्षाकडल्यान सातत्यान जायत आसा। एक वटेन केंद्रीय नेतृत्वाची मर्जी सांबाळप आणि दुसरे वटेन थळाव्या जनतेक आणि विरोधाक तोंड दिवप, ह्या घुसपागोंदळात राज्य सरकाराची खऱ्यांनीच सर्कल चालू आसा काय कितें पळोवया हे विशींचो स्पेशल रिपोर्ट। गोयची संजीवनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचे उदक वळोवपाच्या कर्नाटका सरकारच्या प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान परस्पर घेतला आणि गोय सरकाराची न्हीद पिड्ड्यार केल्या। कर्नाटकाच्या ह्या डीपीआरा विशीं निर्णय घेताना केंद्रीय उदका आयोगान ना गोय सरकाराक कळयल्ले ना पक्ष म्हण मुख्यमंत्र्याक हे विशीं म्हायती दिल्ली। साहजिकतायेनूच गोयच्या हिताच्या आड येवपी ह्या निर्णया विरोधात विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपाक सुरवात केल्या। देखून अचकीत जागे जाल्ल्या गोय सरकाराक आता केंद्राचो हो निर्णय रद्द करपा खातीर बरेच श्रमपरिहार करचे पडटले। केंद्र सरकारान जो डीपीआर अप्रुवल दिला तो डीपीआर फाटी घेवचो पूण आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतले आणि त्याच बरोबर आमी WRD मिनिस्टर जेंच्यांनी अप्रुवल दिला तांकांय बी आमी तो जाता तितके बेगीन फाटी घेवचो। त्या डीपीआराक जे आसा आनी अप्रुवल दिवचें न्ही हो आमची कंटिन्युअसली डिमांड आसतली। We have a letter that is addressed by the state government saying that anything that is addressed by the state of Karnataka, any letter is issued, any DPR is given by the state of Karnataka, we should given a copy of it. And that we are very clear from the day one. But unfortunately we have not got the copy of anything. केंद्रीय जल आयोगान DPR ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो मंजूर केलो आणि एकंदर सबंद गोंयभर गोंयच्या लोकां भितर नाराजी सुरू जाली आणि सगळ्यांक दिसलें की हो एकतर्फी निर्णय जालो म्हणजे गोंयचेर अन्यायकर्फी निर्णय जालो। सपोज हो रिक्वेस्ट जावन तो डीपीआर फाटी घेतलो ना जाल्यार हो मुख्यमंत्री रिजायन जातलो हो म्हजो क्वेश्चन आहे। दिस इज अ लेट डेव्हलपमेंट आत्ता ताणें स्टेटमेंट केला आणि म्हजो काउंटर ताका एंड देयरफॉर दिस यू मेक द हेडिंग की तुवें जर प्रधानमंत्र्याक सांगला ते रिक्वेस्ट आयकून प्रधानमंत्र्यान जर तो डीपीआर फाटल्यान घेतलो ना जाल्यार तो रिजायन जातलो काय म्हणून। गोंया विशींचे निर्णय गोंय भाजपाक वा गोंय सरकाराक विचारात घेयनासतना केंद्रातले भाजपा सरकार घेता हाचे फकत म्हादय हेच उदाहरण न्हय। मार्च 2017 मनोहर पर्रीकाराक केंद्रीय संरक्षण मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक लावन भोवमत नासतानाय विरोधी आणि अपक्षांची पुडी बांदून सत्ता स्थापन करप होय हाचोच भाग आशिल्लो।
अंदूच्या वेंचणुकेत जाल्यार 3 अपक्षांच्या तेक्याचेर सावंत सरकार सत्तेत आयिल्लेंच। पूण भाजपाच्या आमदारांचो विरोध आसतानाय मोगोच्या सुदीन ढवळीकारान केंद्रीय फुडाऱ्यांचो दबाव हाडून स्वता सयत आपल्या 2 आमदारांक सत्तेत घेवपाक गोय भाजपाक सक्ती केली। इतलेच न्हय जाल्यार मंत्रीपद लेगीत आपल्या पदरात घालून घेतलें। आसूं, ढवळीकाराचे कुशीक दवरुया, पूण ढवळीकारा सयत 25 आमदारांचे सरकार सुरू असतानाय परत केंद्रीय भाजपान गोय भाजपाक विचारी नासतना काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक पावसाळी अधिवेशन सोपना फुडें गरयेक लायले आणि भाजपात हाडले। हातूंतल्या बऱ्याच आमदारांक पक्षात घेवपाची भाजपा प्रदेशाध्यक्षाची इत्सा नाशिल्ली हे पयलींच स्पष्ट जाला। फडणवीस जेन्ना गोंयांत आयले पयले फावट तेन्नाय म्हजी तांचे कडेन उलोवणी जाल्ली। त्यानंतर दुसरे फावट जेन्ना गोंयांत आयले तेन्नाय म्हजी तांचे कडेन उलयणं जाल्ली आनी मुंबय वचून हांव फडणवीसा मेळ्ळें हेंय तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें। हें सगळें खबर आसतना जेन्ना काल इलेक्शनां कंप्लीट जाली, रिजल्ट आयले तेन्ना फडणवीसान म्हाका स्वता आपयलो, नड्डान म्हाका जो भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आसा ते नड्डा तांणी म्हाका आपयलो आनी युनियन होम मिनिस्टर अमित जी हा आणि म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की तुजो सपोर्ट इज इम्पॉर्टंट नाव म्हणून। तेन्ना सुद्दां अमित शाह जी माननीय अध्यक्ष नड्डाजी म्हाका फोन करता आनी देवेंद्र फडणवीसा सारके गोंयांत येता, त्या शिवाय सिनियर मोस्ट भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे लिडर म्हाका फोन करता, तेन्ना खंय तरी हांवें ताळतंत्र दवरून तांचे कडेन उलोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। तांचो विशय आसा तो केंद्रांतले लिडर आनी ते डायरेक्ट ते हांगा कोणा कडेन उलयनात, ते केंद्राक उलयतात। मग तेंचे केंद्रा कडेन कोणाक तरी उलोवप जालां आसतलें, पूण ऑब्जेक्शन हें सगळ्या वटेनच्यान आसा। हांव जेन्ना अध्यक्ष आसता पळय ते वेळाचेर म्हजें वेगळें आनी मत कांय आसना। जरी कितें आसा एखादी गोश्ट जी ठरता आनी त्या वेळार त्या कितें पळय एखादी गोश्ट केंद्र ठरयता ती आमच्या सगळे विशय पळयल्या नंतर ठरयता, त्यामुळे हांवें तेचेर बाकीचे उलयता म्हण हांव उलोवप हें बरोबर न्ही। फकत राजकी निर्णयूच न्हय जाल्यार गोंय विशींचे हेर निर्णय लेगीत केंद्रांतल्यानूच जातात अशी एक न्हय जाल्यार बऱ्योच देखी आसात। मागीर ते गोंयांत जावपी 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसूं, डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आसूं वा मोपा विमानतळाच्या नावाचो निर्णय आसूं, गोंय हें ल्हान राज्य आणि गोंयचे बजेट फकत 27 ते 28 हजार कोटींचेच आशिल्ल्या कारणान गोंयाक केंद्र सरकाराच्या मजतेचेर अवलंबून रावचें पडटा हें तितलेंच खरें। पूण केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक लागून थळाव्या जनतेच्या मनात राज्य सरकारा विरोधात असंतोष तयार जायत आसत जाल्यार त्या राज्य सरकाराक कारभार करप कठीण जाता। गोंय सरकार सध्या होच अणभव घेत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कांय जाण आरोप करपाक जाय म्हणून आरोप करतात, कित्याक तांकां फकत राजकारण करपाचें आसता। तांकां इतलोच पुळको आशिल्लो जाल्यार कालचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे बसकेक येता आशिल्ली अशी टिकाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। कर्नाटक कितलेय यत्न करूं तांकां म्हादय उदका लवादच्या आदेशा प्रमाण 3.9 TMC परस चड उदक भायर व्हरपाक मेळचें ना। गोंयचेर अन्याय जावचो न्हय म्हणून म्हादय उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पयलीं तेंचो डॅम घालपाचो प्रकल्प आशिल्लो तुमी म्हणटा तशें, आनी आतां तेंच्यांनी लिफ्ट इरिगेशन स्किमांतल्यान ते लिफ्ट करतले। बट एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, म्हणजे इन केस चुकून जर तेंच्यांनी जर डॅम म्हणजे आपलो बंधारा घालपाचो जरी प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां आउट ऑफ द बेजीन उदक जे 3.9 TMC सांगलां हाज्या भायर उदक अकॉर्डिंग टू द म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या पलीकडे तांकां हें व्हरपाक मेळना। इल्लिगली तेंच्यांनी उदक जें डायवर्ट केलां तें सुद्दां स्टॉप करचें आनी तें स्टॉप जें आसा पळय न्ही हें म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी करूं शकता। म्हणून आमचो केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी जाता तितके बेगीन फॉर्म करून घेतले, जेणे करून गोंयचेर अन्याय कशाच पद्दतीन आमी जावपाक दिवचे ना। आमी काँग्रेस सरकारा सारके न्ही जे 7 ते 12 पर्यंत, हांव परत रिपीट करता, जे 7 ते 12 पर्यंत तांकां म्हादईच्या बाबतींत खंयचेच पडूंक नाशिल्लें आनी तेन्ना आतां आरोप करता पळय न्ही तेय बी काँग्रेस सरकारानूच आशिल्ले। आतां कदाचित एक पार्टी मेंबर आसत बट तेन्नाय स्वता ते काँग्रेस पार्टीनूच आशिल्ले, तेन्ना तांकां म्हादईची चिंता नाशिल्ली। आतां फक्त विरोधा खातीर विरोध करपाक जाय म्हणून तर कालच्या मिटिंगेक जर म्हादईचो इतकोच पुळको आशिल्लो जाल्यार मिटिंगेक भितरूय येवन उलोवपाक जाय आशिल्लें। थोड्या जाणांक म्हादई हे
हें राजकारण करपाचें साधन आसा. म्हाज्या खातीर म्हादय ही आई इतकीच प्रिय आसा आनी गोंयच्या संवर्धना खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर उदकाचें प्रोविजन दिवपी ही जीवनदायिनी आसा, लायफलायन आसा. तेजें इम्पॉर्टन्स म्हाका खबर आसा आनी तेजें इम्पॉर्टन्स इतकें फक्त उत्तर गोंया पुरतें पिवपाचें उदक दिवपा पुरतें ना, तर आमकां पुराय वेस्टर्न घाटाच्या सहीत आमी जेका म्हणटा महावीर अभयारण्य आसतलें, म्हादई अभयारण्य आसतलें, बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली, इन्क्लुडींग द सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसतली, अँड वीच इज कम्प्लिटली ह्या म्हादईच्या उदकाचेर पोसता. आनी त्या खातीर आमकां हे जर सगळें सैम जर आमी राखतले आसत जाल्यार तो आमकां म्हत्वाचो आसा. राजकारण कुशीक दवरून म्हादयच्या विशयाचेर परतून एकठांय येवपाची गरज आसा. केंद्रान तशेंच कर्नाटक सरकारान म्हादयचो गळो आवळपाची पुराय तयारी केल्या. देखून दर एका गोंयकारान एकठांय येवपाक जाय असो उलो सेव म्हादय चळवळींतलो वावुरपी हृदयनाथ शिरोडकारान मारला. बुधवारा आझाद मैदानाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. एग्रेसिव्ह जे जाय आशिल्लें तें एग्रेसिव्हनेस केन्ना 1 नोव्हेंबर 2019 जेन्ना दिश्टी पडले तेन्ना सगळ्यांचे दोळे उक्ते जाले की दीस इज अ सिरियस मॅटर. हें फक्त कोर्टान वचून जावपाना, रस्त्यार देऊन करचें पडटलें अशें लोकांच्या लक्षांत आयलें. आनी ताका लागून त्या दिसा पासून जें आंदोलन सेव म्हादय सेव गोवा म्हणून जालें, तुमकां खबर आसतलें आमी अंडर सेव म्हादय सेव गोवा एवरी पॉलिटिकल पार्टी एवरी NGO एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडले. दॅट वॉज आवर सक्सेस. हांव म्हाजें सक्सेस म्हणना किंवा सेव गोवाचें सक्सेस म्हणना, इट वॉज द सक्सेस ऑफ एंटायर गोवा एंड एंटायर गोवन. कारण एका विशयाक लागून आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून सगळे पार्टीज एक कडेन आयले. आज आमचो विशय तोच आसा की आतां गळो सामकोच चिड्डिला. केंद्र सरकारान आनी कर्नाटक सरकारान म्हादयचो गळो सामकोच चिड्डिला. आनी जर आमकां थंयच्यान सुटका करून घेवची आसा म्हादयची, ज्या म्हादयक आमी आवय परस व्हडली म्हणटा त्या म्हादयची समजा आमकां सुटका करून घेवपाची आसा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला होच कॉल दिवपाक की गोंयकारांनो प्लीज आतां उठात, आमचे पॉलिटिक्स कुशीन दवरया. राजकारण 5 वर्सांनी येतलें, ही आवय गेली जाल्यार परत मेळची ना. सो ताका लागून परत एकदां तुमकां हांव जागे करता की प्लीज एकठांय या. आतां एकठांय येवन आमी कितें करतले? आमकां आंदोलनूच करचें पडटलें. कारण राजकीय पक्ष जे वयर बसला, खंयचोय पक्ष आसूं, संख्या पळयल्या शिवाय तेंचे मनान किंवा दोळे उगडना. आमकां संख्या दाखोवची पडटली. पक्ष, जात पात, धर्म सगळे कुशीक दवरून म्हादय खातीर एकठांय येवपाचो उलो गोंय तृणमूल काँग्रेसीन मारला. गोंय सरकाराक केंद्र सरकारान नाटकाची स्क्रिप्ट दिल्ली आसा आनी त्याच स्क्रिप्टे प्रमाण गोंय सरकार नाटक करता. पूण आमी आमच्या आवय म्हादयक ह्या सरकाराक आमी विकपाक दिवचे नात अशें तृणमूल काँग्रेस म्हणटा. आमी सांग्या वयल्यान सुद्दां आयल्या दाखोवन दिवपाक की गोंय हें आमचें, म्हादय ही आमची आनी आमच्या आवयक वाचोवपा खातीर गोंयच्या काने कोपऱ्यांतल्यान लोक येतले. ही फक्त एक झलक आसा. आमी बायलो, आमकां खबर आसा उदक हें कशें. ह्या खातीर चडांत चड सौभाग हो बायलांचो आसतलो आनी गोंयभरच्या बायलां खातीर मागता की तुमी उठात. हे राजकारणी, हे आमचे मुख्यमंत्री हे आमकां न्याय दितले म्हणून तूं रावनाकात. आतां आमी आमच्या हाताक हें घेवपाक जाय, आमी रस्त्यार देवपाक जाय. कारण हे स्टेप बाय स्टेप ही हांची प्री प्लॅन स्ट्रॅटजी आसा आनी मुखारल्या स्टेपा भितर कितें जावपाचें हें ऑलरेडी तांकां वयल्यान तांकां स्क्रिप्ट दिल्ली आसा. हे फक्त पड्ड्यार रावन करता कामां. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी उठचें, जागे जावचें. आज जो आमी हांगा येवपाचो प्रयत्न केला इतलेंच दाखोवपाक आमची तळमळ गोंयकारां खातीर आसा. जे विशय ज्या हातूंत आमी ही पार्टी घेवन आयल्या किंवा आमी ज्या पार्टीन जे विशय धरून आमी ह्या पार्टीन जॉयन करता तातूंत इतलेंच आसा, गोवा हें फर्स्ट आसतलें, गोंयकारां खातीर आसतलें. कितेंय जावं आमचें गोंय आमकां जाय, आमची म्हादय आमकां जाय. सो भावा भयणांनो, तुमचे खातीर मागता की आज आमी हांगा येवन एक प्रयत्न घडयलो, एक थिणगी पेटयल्या. त्या थिणगेक मुखार आवाज करपाचें हें आतां गोंयकारां कडेन आसा, गोंयकार भावां कडेन आसा. सो तुमकां मागता ही थिणगी पालोवपा दिनाका. ही मोठी जावनी, पक्ष भेद जात पात सगळें सोडून हातूंत भितर उतरया आनी दाखोवन दिवया सरकाराक. जरी तर तुमी हांगचें ऑपोजिशन काबार करून तुमकां जर दिसता की आमी हांगा सगळें फक्ते केलां, आमकां वन वे आसा, जाल्यार ना.
तुमची गाठ या 14 लाख गोंयकारांक बरोबर आसा, बायलां बरोबर आसा, जाणट्यां बरोबर आसा, युवा पिढी बरोबर आसा. आनी आमी आमची म्हादय, आमची आवय लास्ट मुमेंट म्हणल्यार खंयच्या हातून तुमकां कशीच विकपाक दिवपाना. तुम्ही जाय ते प्रयत्न करा. आमच्या जिवाचेर सुद्दां आयल्यार आमी हे करतली. दर एका खासा श्रमतेच्या मनशा खातीर ह्या देशांत कायदे आसपाक जाय, जेणे करून तांचेर जावपी अन्यायाक ते तोंड दिवपाक शकतले, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान वक्तव्य केलें. तशेंच भारताचो सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड गोंयांत जावपी पर्पल फेस्टा खातीर खासा 3 दीस आसतले, अशी म्हायती लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिली. मैंने जब ये मिनिस्ट्री ली थी तो मुझे पता था कई हमारे असाइनमेंट से पड़े हुए थे. अब तक हमने 40 बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग्स है जहाँ पे दिव्यांग हर रोज जाते हैं, उनका जाना आना होता है, कितनी कठिनाई होती है उनको इस ऑफिस तक पहुंचने में. हमने 40 बिल्डिंग्स फुल्ली एक्सेसिबल कर दी है और 40 में भी है वो भी जो भी जहाँ भी दिव्यांग लोग जाते हैं, जो भी स्कूल्स रहेंगे आजकल सरकारी खर्चे से हम करवा के ही लेंगे. तो ये हमारा पैशन है. और इसके बाद जिस तरीके से गुरु साहब इसको कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, हमें टीम टेक बनाया है जहां पे 60 फ्रॉम अमंग्स द दिव्यांग्स जो लेक्चर्स देंगे हर किसी के बारे में, हर दिव्यांगता के ऊपर. हमारी पॉलिसी एक बहुत ही मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए. इस देश में बहुत ही अच्छे एक्ट होने चाहिए जो आपको कायदा कानून न्याय दिलवाएंगे. They will do justice for all of you. They will secure your interest. They will protect you. They will protect you from atrocities happening within the house, within the community, or within the country, or on in public. तो इसके लिए हमने जब आवाज दे दी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के साथ बातचीत की, तो he was very excited. He said that I will come down to Goa to see the Purple Fest. And not for 10 minutes, just not a guest appearance. He said that I will be there for 3 days, and you be the one, you be the assignment. Call the conventions all around, and I will be there to attend it. A person of that stature, a Chief Justice of India who cannot spend 10 minutes for any public function, he will come down and stay for 3 days. That is for you people. इतने सारे लोग आते, शंकर महादेवन देखिए, बहुत ही बड़े सितारे हैं. सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी इनकी प्रोग्रेस लगती है तो लाखों लोग आ जाते हैं. शंकर महादेव खुद आके बोल दिए, I will send my choreographer, I will send my team to train all the divyangs from all, मतलब जो भी है लगभग 60 दिव्यांग के साथ 1 महीना ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी म्यूजिक एकेडमी. और शंकर महादेवन पहले दिन में इनॉग्रल सेरेमनी में 6 तारीख को 5 बजे दिव्यांग के साथ अपनी म्यूजिक एकेडमी का प्रोग्राम करेंगे. कितना बड़ा प्रोग्राम है, इवेंट रहेगा दिव्यांग के लिए. सरकार वेगवेगळ्या येवजणांची घोषणा करता, तशेंच हजारांनी शेतकारांनी ह्या येवजणांचो लाव घेतिल्ल्याचो दावोय सरकार करता. पूण अजूनय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पारंपरीक शेतकार मेरेन आधुनीक शेतीच्यो येवजण्यो पावोवपांत सरकार कमी पडला काय कितें? पळयात हे विशींचो खासा रिपोर्ट. कुंकळच्या भिवशे वाठारांतल्या शेतकारांचे मातयेन राबिल्ले हे हात पळयात. फाटली जायती वर्सां हांगचे शेतकार भाजी आनी मिरसांगो रोयतात. शेतां करपाची पद्दत 100% पारंपारीक आनी सेंद्रीय. पूण फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या शेतकारां मेरेन ना उदक पावले, ना आधुनीक शेतां खातीर लागपी बी, ना खत, ना वखदां वा कसले सरकारी अनुदान. ताकाच लागून शेतांत दोबरो मारून तातूंतले उदक काडून ते पारंपारीक पद्दतीन शेतां शिंपपाची पाळी ह्या शेतकारांचेर आयल्या. कितल्योश्योच पिळग्यो गेल्यो ही पद्दत अजूनय तशीच आसा. वर्सां जाली म्हाका जाल्या लग्न करून हाडलेल्याक 35 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं सावन करतात. हाकाच आतां 35 वर्सांनी रोयता हांगा. आनी हे गांवठी आमगे रोपो हातीन खणप. आमी मिशीन बी घालनात, खणोन करतात. मिशीन मागीर जायना जाल्यार कोणी हाडली जाल्यार हांगा घालप, नाजाल्यार ना. म्हयनोभर जालो रोपो किल्लोन काडून मागीर हांगा रोयतात. हाडून आसतात 10 जाणां रोवपाक, एकमेकाल्या रोयतात. आज मागीर रायलें, फाल्यां तेगे रायलें, लायलें अशें करून. आनी बांयचें उदक काडटात लाटीन. आमकां मरे आतां आमी हो करताय
आमकां एक 10,000 रुपये खर्च येता, पूण तो केलो वेपार कितें जाता, एक मोडता, एक कुटकुटक्यान देंव मोडता, कितें जाता तें एक आमकां नुकसाण जाता. ते तुमी कितें एक त्या प्रमाणे वखद कितें आमकां तो दीत जायत, तें चलता न्हू. आं ते कित्याक नकळो मरता कितें अशें म्हणटा तुमगे आतां गव्हर्मेंटान आमकां कितें एक सोसायटी वखद दिवपाचें, सरकारान आमकां वखदां बिखदां तें कितें हेल्प करपा जाय. आनी एक लुकसाण जालें आतां एक मोडटा कितें जाता, आमकां कितें हेल्प करपा जाय, गव्हर्मेंटान कितें हेल्प करपाचें. आमी त्रास करून करता, आमकां 60 वर्सां जालीं पूण आमी तरी आसतना हे त्रास करताय. अनुदान सोडूनच दियात, पिकावळीचेर लागपी रोगांचेर कितें उपाय करचो, कसल्या वखदांचो वापर करचो हाचे सादें मार्गदर्शन लेगीत हांगच्या शेतकारांक शेतकी खात्यान दिल्लें ना. अधिकारी येतात, भेट दितात आनी वतात, पूण ह्या शेतकारांक ना खंयच्या येवजणेचो लाव मेळ्ळो ना तांत्रीक मजत. हातान मेळटा तें उत्पन्न घेवन मडगांवच्या बाजारांत विकून आपले पोट भरपाचें काम फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चालू आसा. आतां खूब वर्सां करताय, आमी पयसान जाणटेले आमी अशें करताले, मात ते आतां भुरग्याच्यान आतां उदक काडून धंदो करपाक जायना आमचे कडेन. ताका लागून आमी कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान आमकां एक पंप दिवचो लायक कितें कसपा आमकां मशीन कितें तें आमी दिवपाक आतां ट्राय करून पळोवपाचें दिवपाक. ते आमचे कडच्यान घेवपाक आमकां बरें ताकना अशें करून, कित्याक मातशें गरीब अशें न्हू, त्या लागून मेळना आमकां जायना आमचे कडेन हाडपाक. मागीर फाटीं तें आमी खंय करता पळय तयार करतना तेन्ना कोण येयल्ले ते सांगून गेल्ले आपूण मोटर दिता म्हणून, आजून तें पत्तो ना आमकां. स्वयंपूर्ण गोंय ही घोशणा करपी सरकारान समाजातल्या निमण्या घटकां मेरेन सरकारी येवजण्यो पावोवपा खातीर दर एका पंचायतीक स्वयंपूर्ण मित्र नेमिल्ल्याचो दावो केल्लो. शेताचेर आधारीत येवजण्यांच्या जायरातीं खातीर सरकार दर वर्सा लाखांनी रुपये मोडटा, पूण खऱ्यांनीच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेतकारां मेरेन ह्यो येवजण्यो पावल्यो काय ना तें कोणें पळोवप. शेतकारांक ह्या येवजण्यांचो लाव दिवचो आसत जाल्यार पंचायतीत बसपी स्वयंपूर्ण मित्र जावं वा ऑफिसान बसपी शेतकी अधिकारी तांणी शेतकारां मेरेन वचपाक तरी जाय, ना जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना फक्त कागदाचेरूच उरतली. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दर एका गोंयकारान आपल्या राजकीय मतभेदाक कुशीक दवरून आपल्या आवय म्हादय खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन गोंय भाजपा पक्षाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिगीजान गोंयकारांक केलां. दर एका गोंयकारान एकठांय येवन केंद्र सरकाराक खास करून प्रधानमंत्र्याक कर्नाटकाच्या DPRक दिल्लो परवानो फाटीं घेवपाक लावपाक जाय, कारण DPRक दिल्लो परवानो हो समानता आनी न्याय ह्या तत्वांचेर आदारून ना अशें सावियो म्हणटा. I appeal to every single Goan to keep aside his or her political affiliation and unite for Madai. Madai is a lifeline to reportedly 43% of the population of the people of Goa. And that, my friends, is the current population. Goa, over the next 2 decades, will witness a surge in its population numbers. Water is going to be an important and integral resource to cater to the growing population needs of Goa. Take a look around. Some of our water bodies are dried up. Water could lead to being a scarcity. Therefore, it is essential for us to come together to ensure that Madai River is protected and preserved and conserved. It is important for every single Goan to unite for Madai, to impress on the centre, in particular Prime Minister Narendra Modi, that the approval granted to the Karnataka government for its DPR must be withdrawn, as the decision is not based on the principles of equality and justice and not in the interest of the people of Goa. बोलशे सर्कलाकडलो सिग्नल फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आसा.
हो सिग्नल बंद आशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्या। आनीकय अपघाताचें प्रमाण वाडचें न्हय ह्या खातीर बेगोबेग सिग्नल सुरू करचें वा एखादो पुलीस थंय सिग्नला कडेन दवरचो अशी मागणी करीत सीडी सिग्नेचर गोलशेच्या थळाव्या मडगांव नगरपालिकेच्या अध्यक्षाक निवेदन भेटयलां। अध्यक्षाच्या म्हणण्या प्रमाण सिग्नलाचे वीज बिल फारीक करतात, पूण तें अजून नगरपालिकेच्या हातांत दिवंक ना। तशेंच चडशे प्रकल्प जे MP LED वा CSR वरवीं घालतात ते आतां धुल्ल खातात। ज्या कंपनी कडेन AMS सायन करूंक नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक सिग्नल, CCTV कॅमेरा आनी तो पालिकेचेर अर्थीक भार जावपाक लागला अशें अध्यक्षाचें म्हणणें। आनीक रिगार्डिंग होलसेल सर्कलचे सिग्नल्स ताचेर एक मेमोरंडम दिला। मेमोरंडम म्हणल्यार एक रिक्वेस्ट केली ताणें की ते खूब जाले ते म्हयनो देड म्हयने बंद आहा आनी ते म्हाका काल गेल्ले 10 दीस पयलीं ट्राफीक PI कडल्यान एक हें आयिल्लें, म्हणजे थोडे फातोडेचे कावन्सिलर्स आसात तांचे कडेन आनी रिक्वेस्ट आयिल्लो। बंद आशिल्ले कारणान जे आसा तें घातिल्लें, तें घातल्यार खूब वर्स जालीं, ताजें आज पर्यंत मेंटेनन्स जालो ना। आनीक इलेक्ट्रॉनिक्स ती आशिल्ले कारणान ताजे केबल्स अशें आयकपाक येता की ताजे केबल्स सगळे डॅमेज जाले कडेन, ताजे सगळे इक्विपमेंट म्हणजे सिस्टम सगळी डॅमेज जाले कडेन। इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कितले पसून चड शकता, मनशाक जशें 50-60 हजार म्हणल्यार मनशाक जशें कितें जाता तशें तें इलेक्ट्रॉनिक्स ताजी दोनूय सिग्नलाची म्हणजे ओल्ड मार्केट सर्कल आनी ताजे होलसेल सर्कल बील ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी फारीक करता। इलेक्ट्रिकल बिल्स जे आतां म्युनिसिपालिटी फारीक करता, आतां ते मेंटेनन्स आमी कशें करप कितें जाता पळय, तांचे हांवें हें घेतलां, पूण हांव तांकां म्हणलां की हांव कशें जाता तशें पळयता। आफ्टर इट इज अ फायनान्शियल हें उट सूट जाता कितें जाता सगळें टोटल आमचे म्युनिसिपालिटीचेर सगळें आमचे एडिशनल बर्डन जाता फायनान्शियली। दाबोळी विमानतळा कडल्या रेंट कार ऑपरेशनाचेर राज्य येरादारी प्राधिकरणाचो वांगडी आनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक विनोद किनलेकरान आक्षेप घेतलो। दाबोळी विमानतळा कडेन कांय लोक आपल्यो खासगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान दिता, ताका लागून टॅक्सीकारांक ताचें लुकसाण जाता। देखून ट्रॅफिक पुलिशेन आनी संबंदीत खात्यान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी किनलेकरान केल्या। बुधवारा फातोडेर साखळे माशेल रस्त्याचेर आमोणे हांगासर कॅमिकलाची येरादारी करपी टँकर शेतांत कोसळपाची घडणूक घडली। रस्त्या कुशीकचे रेलिंग मोडून टँकर शेतांत कोसळ्ळो। ह्या भिरांकूळ अपघातात टँकराचो ड्रायव्हर आनी क्लिनर गंभीर जखमी जाल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक TV।